दक्षिणेत सध्या सिवरेजीचो प्रश्न तकली वयर काडीत आसा. कोलवा वाठारांतली खाडी प्रदुशणाच्या चपक्यात सापडल्या. सिवरेजीच्या घाणयारे उदक तशेंच खाडीत कोयर उडयल्ल्यान उदकाच्या दर्जाचेर गंभीर परिणाम जाला. हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा म्हूण थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. ह्या प्रदुशणाक लागून दर्यांतले जीव तशेंच थळाव्या सयत पर्यटकांच्या जिवाक धोको उप्रासला. देखून संबंदीत प्रशासनान आनी थळावे पंचायतीन खाडीची पळोवणी करून नेमान देखरेख करची आनी खाडी नितळ करची म्हूण थळावे मागतात. The Kolva Civic and Consumer Forum had filed a PIL 15 of 2011 which has been disposed now. Ever since that time we don't see any movement from the Pollution Control Board, nor the village panchayat, nor the Goa Tourism Department. None of them seem to be concerned. You all are inviting tourists here, but look at the state of the creek. And those tourists, their children are bathing in this polluted water. Those poor tourists will not know what disease they have got until they reach home after 15-20 days when the illness rises in the body of the children, they will wonder where they got the illness from. The illness is from here. So the tourism minister, the environment minister and our panchayat, all of them have to jointly come to this place and clean up, because today I saw the amount of garbage, I saw the pollution in that water. It is a very bad state. So all our efforts of so many years, we have not been getting any result. मजगती कांय वर्सां पयलीं हें उदक न्हावपाक वापरताले, तशेंच सांगटां सारकिल्ली हेर नुस्तें हांगा मेळटालें. मात आतां उदक काळें जालां. उदकांत गेल्यार कातीचो रोग जावं येता अशें थळावे सांगतात. ही क्रीक म्हणटा तें केन्ना क्लीन जायना. आतां हें उदक आनीक काळें जालां कित्याक पावस गेलो. आतां परतून हें काळें जालां कित्याक हिंगा उदक येता घाणीच्यान भितर. आनी हें घाणी भितर उदक येता तें बंद जातलें. जे हिंगा आहाय शॉप आहाय तेंगेलें उदक तें सेवेरेज कनेक्शन दिलें जाल्यार आज पासून ताका सेवेरेजा कनेक्शन दिलें ना. ते रेडी आहाय कनेक्शन हें कोण दिवपाक पयशारी करपाक सगळें करूंक, पूण सेवेरेज डिपार्टमेंटाक तें पोवन गेलें ना. सेवेरेज डिपार्टमेंट आमगे क्रीक पुसोवपाक मुखार सोडल्या. हे काळें उदक कोण चोया हे उदकाक, हे उदकाक चोयतोण ना. आनी हे उदक न्हांवताले एक टायमार हिंगा हे आसलोले नुस्तें सांगता torgoshi आनी कितें म्हूण हिंगा ओडून काडटाले. आमगे हरिभाव हिंगा जाळ घालून ते माताले सकाळ फुडें दोवाचे काय बरें दिसतालें. दोय्यालें उदक आसलोलें हारशा भाशेन हाजेर काड्यालें. एलर्जी जावपाक जायच कित्याक हें उदक सारकें पुसोलां. एका उदकाक चोवपाना. घाण जाल्या घाण सगळी घाण जावन गेल्या. आनी पयले सायडीक आनीक घाण जालो आहा. म्हणटरी हांव मागोतां कॉन्सर्न कोण आहाय तेमी WRD मोस्टली म्हाका दिसता तेमी हें चोवपाक जाय. WRDचे ताका लागत तें आनी तें उदक चॅक करपाक जाय कितें जालें तें. हें मागोता हांव तेंकोडे. आयकॉनीक कोलवा म्हणटा तें कितें जालें तें चोयाय मातशें. आतां आयकॉनीक कोलवा हलो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार.